नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। गोयचे मायनिंग फुडली 2 वर्सां पुराय बंद दवरपाची सुचोवणी सीईसी करतली सुप्रीम कोर्टाक। खासा गोपांतल्यान माहिती 28 नोव्हेंबर म्हणल्यार अहवाल 30 नोव्हेंबराक सुनावणी। सव्वीस 11 हल्ल्यांतलो खापो आकांतवादी अजमल कसाबाक निमणे फाशी। एरवडा जेलीन सकाळी फाशीची गुप्त मोहीम। कसाबाक फाशी दिवंक लागली 4 वर्सां। गोयचे अर्थव्यवस्थेची वाट लावन गाडगीळ समितीचो पश्चिम घाटावेलो अहवाल सरकार मान्य करपाक शकना। जाय तितलोच लायतले चालीक, परिकारान केले स्पष्ट। इफीचे आयोजनातली कोफुसावा सोडोवपा खातीर इफी उपरांत यत्न। केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री मनीष तिवारीचे वक्तव्य। परिकार म्हणटा इफी जावंक शकता प्रायोजकांचे कुस्तार। आणि स्लोवेनियात संवसारीक बुद्धिबळ सर्तीन काशा पदक जैतिवंत रियाच्या खेळान आयल्या परिपक्वता। अनु वर्साचे रियाचे हे 10वे पदक। खबरो विस्तारान। गोयचे मायनिंग फुडली 2 वर्सां पुराय बंद दवरपाची सुचोवणी सीईसी सुप्रीम कोर्टाक करपाची आसा। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण 2 वर्सां उपरांत मर्यादित प्रमाणात आणि कायदो नेमांक धरून मायनिंग सुरू करपाचेर विचार जातलो। सीईसी 28 नोव्हेंबर म्हणल्यार सुप्रीम कोर्टाक अहवाल दितली। 30 नोव्हेंबराक मायनिंगेची केस सुनावणेक येवंक शकता अशें सुत्रां सांगतात। सीईसीची गोयचे मीन निर्गतदार संघटना, केंद्रीय रानां आणि पर्यावरण खाते आणि गोयचे खण खात्याबरोबर बसका जाली। सुप्रीम कोर्टान नेमिल्ले उच्चाधिकार कमिटीची बसका बुधवारा दिल्लींत जाली। कमिटीचे मुखेली गोयचे आदले मुख्य सचिव पी.व्ही. जयकृष्णनाच्या मुखेलपणाखाला जाल्ले ह्या बसकेक गोय मिनरल ओर एक्सपोर्टर्स असोसिएशन, गोय सरकाराचे वरिष्ठ अधिकारी आणि गोवा फाउंडेशनाचे मुखेली क्लाउड आल्वारेस हजर असले। सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कळटा ते अशें। गोंयांतले सगळे मायनिंग 2 वर्सां बंद। 2 वर्सां उपरांत जातले नियंत्रीत आणि मर्यादित मायनिंग। मिनेर आणि सरकारान दिल्ली म्हायती कमिटीक ना मान्य। नव्यान म्हायती दिवपाची सुचोवणी। सीईसी 28 नोव्हेंबर मेरेन सुप्रीम कोर्टाक दितली अहवाल। कर्नाटक पॅटर्न चालीक लावपाची शिफारस। मायनिंगाचेर येतले नियंत्रण। निर्गतदार संघटनेचेर कमिटीन काडलो फोग। गोंयांतले सगळे मायनिंग 2 वर्सां बंद दवरल्यार गोंय राज्याच्या अर्थवेवस्थेचेर वायट परिणाम जावं येता। फाटले 2 म्हयने मायनिंग बंद आशिल्ल्यान गोंयांतले ट्रक धनी, बार्ज धनी मेळून सुमार लाखभर लोकांचेर वायट परिणाम जाला। जानेर म्हणल्यार मायनिंग चालू आसतले अशी घोशणा भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान हालींच फोंड्या केल्ली। मात उच्चाधिकार समितीचो अहवाल पळयल्यार 2 वर्सां मायनिंग पुराय बंद उरूं येता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। 26/11 मुंबय आकांतवादी हल्ल्यांतलो खापो आकांतवादी अजमल कसाबाक निमणे 4 वर्सां उपरांत फाशी दिली। एकदम गुप्त मोहिमेन पुण्यातल्या एरवडा जेलीन कसाबाक सकाळी 7:30 फाशी दिली। 26 नोव्हेंबर 2008 हे दिसा केल्ले आकांतवादी हल्ल्यान जितो धरिल्लो कसाब हो एकमेव आकांतवादी। ताचो दया अर्ज राष्ट्रपतीन 5 नोव्हेंबराक भायर मारिल्लो। मुंबय आकांतवादी हल्ल्याच्या 4थे वर्सुकी दिसाचे फक्त 5 दीस आयल्यान आकांतवादी कसाबाक फाशी दिली। 26/11 मुंबय आकांतवादी हल्ल्यान 166 जाणांक मरण आयिल्ले आनी 300 लोक जखमी जाल्ले। राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जीन कसाबाचो दयेचो अर्ज 5 नोव्हेंबराक भायर मारल्या उपरांत 2 सप्तकां भितर महाराष्ट्र सरकारान कसाबाक फाशी दिली। The file came from President of India on 5th. I was not here. I was attending Interpol meeting in Rome. I arrived in Delhi on 7th afternoon and I saw the file was on my table. So I immediately signed, and on 8th we sent
the entire thing to Maharashtra government to take action on 21st November at 7:30, and accordingly they acted. इफ्फी निमतान गोंयान आयिल्ले म्हायती आनी प्रसारण मंत्री मनीष तिवारीन कसाबाच्या फाशीचेर म्हणले ते अशें. अगर भारत के ऊपर कोई आतंकी हमला होता है, अगर निर्दोष बेगुनाह नागरिक मारे जाते हैं, तो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत, एक अदालती प्रक्रिया के तहत जो भी उचित कार्रवाई है, वो उचित कार्रवाई भारत करने के लिए तैयार है. सरकारान ही कारवाय खूप उसरा केल्या अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान म्हणला. And Kasab took quite few years to be brought to justice. Now they should immediately hang Afzal Guru and complete the issue. कसाबाक फाशी दिवपाची खबर निमणे वेळा मेरेन गुप्त दवरिल्ली. ताका एरवाडा जेलीतच दफन केलो अशी माहिती मेळ्ळ्या. मुंबय पुलिसांनी 26/11 मुंबय हल्ल्यांतल्या हेर 9 आकांतवाद्यांकूय दफन केल्ले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोयचे अर्थवेवस्थेची वाट लावन माधव गाडगीळ समितीचो पश्चिम घाटावेलो अहवाल सरकार मानून घेवपाक शकना अशें मत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान उक्तायला. गाडगीळ समितीचो अहवाल जाय तितलो मान्य करतलो, बाकीचो मान्य करचे ना अशें पर्रीकारान स्पश्ट केला. त्या अहवालाचेर गोय सरकाराचो विचार सध्या चल्ला अशें पर्रीकारान बुधवारा प्रुडंटा कडेन उलयतना सांगले. गोवा सरकार, आम्हाला असं वाटतं की आम्ही गोवा ग्रीन ठेवला पाहिजे, पण ग्रीन ठेवणं म्हणजे कम्प्लिटली सगळ्या ॲक्टिव्हिटी बंद करणं असंही नाही. त्यामुळे माधव गाडगीळचा जो रिपोर्ट आहे त्या रिपोर्टवर सरकार सध्या विचार करतं आहे. एका विशिष्ट लिमिटपर्यंत हा रिपोर्ट सरकार मान्य करू शकेल. पण जर उद्या कोणी सांगितलं की तुम्ही पूर्ण गोवा ॲक्टिव्हिटीज बंद करा किंवा 10 किलोमीटरपर्यंत ॲक्टिव्हिटी बंद करा, ज्याच्यामध्ये गोव्याचं इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटच पूर्ण खुंटलं जाईल, मला वाटतं त्या संदर्भात सरकार डेफिनेटली तो रिपोर्ट ॲक्सेप्ट करणार नाही. पण काय रिपोर्ट पूर्णपणे रिजेक्टही नाही आणि पूर्णपणे ॲक्सेप्ट नाही अशी स्थिती गोवा सरकारची आहे. पण काही बाबतीत ॲक्सेप्ट करणार नाही, काही बाबतीत ॲक्सेप्ट करू. आता घेऊया एक विसव.